दिवसाची वाठारे वाठारातल्या न्हंयचे अस्तित्व संकष्टात आयला। ही न्हंय प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या। हे न्हंयचे उदक आटला आणि काळपट लेगीत पडला। दुसरे वटेन हे न्हंयत कोयर साचला देखून सैमोगी हुस्को उक्ता येता। पळया दिवचलच्या वाठारी वाठारात जी न्हंय व्हांवता ते न्हंयेचो महाराष्ट्रातल्या तळेखोल वाठारात उगम जाला अशी माहिती आसा। कुडचिरेच्यान फुडें दिवचले मेरेन व्हांवपी ही न्हंय जीवनदायिनी आसा। मात वाठादेव वाठारात सध्या हे न्हंयेची सामकी दशा म्हळ्यार अवतिकाय जाल्ली आसा। वाठादेव वाठारात हे न्हंयेचे उदक आटिल्ल्याचे चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा। तशेंच हे न्हंयेत वाठादेव वाठारात वचत थंय लाकडां आनी हेर कोयर व्हडा प्रमाणात साचिल्ल्याचे दिसून येता। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वाठादेव वाठारात जी परप्रांतीयांची लोकवस्ती आसा ते लोकवस्तीतले लोक हे न्हंयेचेर कपडे धुतात तशेंच हेर घाण करतात अशें कळटा। दुसरे वटेन हे न्हंयेत पुराय व्हांवटी आनी वाठादेव वाठारात गोरवां धुतात अशें कळटा। ही जी न्हंय आसा ते न्हंयेचें उदक वाठादेव व्हांवटी आनी कुडचिरे वाठारांतली कुळागरां शिंपपाक वापरतात। देखून ही न्हंय राखून दवरपाची ही फुडाराची गरज आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 10 वर्सां पयलीं वाठादेव न्हंयेंतलो गाळ काडिल्लो, मात ताचे उपरांत हे न्हंयेंत जो गाळ आनी हेर कोयर साचला तो काडपाक कोणीच नदर दिवना। देखून हे न्हंयेची दिसान दीस अवस्था सामकी बिकट जायत आसा। हे जर न्हंयेचे जर अस्तित्व राखून दवरतले जाल्यार हे न्हंयेत जो गाळ साचला, जो कोयर साचला तो काडून ती नितळ दवरपाची सामकी गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।